जाकोबाच्या पत्रांतले वासाप. कष्टांचे वेळी दृढ रावता तो मोनीस भागीस सै, ताचे वरवणे सातास आपलो मोग करतेल्यांक देवान बसायलो चिवितासो मुकुट तो जडतलो. कोणी मनशान आपणाक थाळणे आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका थाळण्यांत घालता म्हूण म्हणनाये, कित्याक देवाक वायटाचे थाळणे येना आनी तो कोणाकच थाळणे हाडिना. बागार हर एक व्यक्तीक आपल्योच ओडण्यो थाळण्यो हाडटात, ताका भुलायतात. एक ओडणी गर्भेस्त जातास फातकाक जल्म दिता आनी फाताक पुरते वाडतास मरण हाडटा. देखून तुमी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो फटवून फोडा नाकात. हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गींतावन येता. सगळ्या उसवाडाचे मूळ कारण जावन नासलेल्या बापातावन ते देवोन येता. त्या बापातय बदलावान ना, बदलावानेची सावळी लेगोन ना. ताचे सगळे रचनेंत आमी प्रथम फळां जावच्याक आपलेच कुशेन स्वताच्या उतरा मारिफात ताणे आमकां जल्म दिला. देवाचे उतार हे. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आनी आतां शीस उंडे हाडूंक विसरलेले, मोचव्यांत तांचे लागीं एका वयर उंडो नातलो. अशें आसता जेजू तांकां सत्राय सांगून म्हणालो, पळया फारिसेवांच्या आनी तशेंच हेरोदीच्या खमीराची सत्राय घेया. आनी शीस एकामेका तर्क करन म्हणाले, आमचे लागीं उंडे नात देखून तो अशें म्हणटा जायसय. पूण जेजू हें जाणा सावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक चिंता करतात? आजुनय तुमकां समजना? तुमकां तितलें फारकूंक कळना? तुमची मोत तितली धाड्डी जाल्या? दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना आनी तुमकां उगडास ना? 5 उंडे 5,000 हांवें मोडन दिल्ल्या वेळार कितलीं धाली कुडके तुमी भरून काडले? 12 म्हणून तांणी जाप दिली. आनी 7 उंडे 4,000 हांवें मोडन दिल्ल्या वेळार कितलीं धाली कुडके तुमी भरून काडले? 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तवळ तो तांकां म्हणालो, कशें तर आनीकय तुमकां समजना? देवाचे उतार हे.